हे पातळे थंय पळय ते इंटरव्यू घेतल मामू वापस आयलो तांणी एक सान ब्रेक घेतिले आत आमगेले ವೀಕ್ಷಕ तांकां ಕೆಲವು क्वेश्चन्स आसके त्या तांणी निमगिता ती म्हूण सांगलें हां मम्मा आनी माय तुम्ही दोग जण रेडी आसात न्हय आमी स्टार्ट करूया न्हय हां हांव रेडी आसा स्टार्ट करूया वेलकम बॅक टू ऑल अवर व्ह्युअर्स आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक आत आमगेले ಕೆಲವು व्ह्युअर्स तांणी पातोळी माय आनी बालू मामाक ಕೆಲವು क्वेश्चन्स निमगेले ते हांव निमगिता आमगेले फर्स्ट क्वेश्चन कथे अंगडी म्हणटले निमगेला पातोळी माय तुमगेले गांव खंयचे म्हणून कथे अंगडी तुमकां नमस्कार मेगेल गांव उडुपी आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कोण निमगेला म्हळ्यार ही मानसी पै म्हणटले ना तांणी कसं निमगेला म्हळ्यार पातोळी माय तुमगेले प्राय एज कितली पातोळी मायक जळके फिश म्हळ्यार खुश इवे म्हणून मानसी पै तुमकां नमस्कार मेगेल एज स्वीट 16 बा आनी फिश हांव फिश काय ना जाल्यार ताजी कांट मात्र कान उडयता ये कसं गो स्वीट 16 बदो एज सांग मारा ती मंतर जावच्या कैला आनी के स्वीट 16 काय हिक्का 16 वर्षदल मागीर प्राय दवचे राबले की म्हणून आता ताका आनी 16 वर्सां सेरसूंक गया तितल्या तेगेली एज हांव यंग दिसता म्हूण हांकां तिके जाळ तुमकां नेक्स्ट क्वेश्चन कोण निमगेला म्हळ्यार आमची अड्डा म्हणटले ना तांणी कसं निमगेला म्हळ्यार पातोळी माय वॉट डू यू हॅव टू से फॉर युअर फॅन्स फ्रॉम जर्मनी आमची अड्डा तुमकां नमस्कार आ फॅन जर्मनीन तुमगेल फॅन ना मो आमगेल फॅन पुरा आमगेल्या घरांत आस मो तूक इंटरव्यू केला रे मुगेल मर्यादेच वता की म्हणून फॅन म्हळ्यार त्या फॅन न्हय मरा ती अभिमानी म्हूण अर्थ ओ तशी वे हां भारी खुशी जाले जर्मनीन तरी म्हाका फॅन आसा वा हॅलो एंड माय नेम फॅन ऑफ डॅशलँड हे पातोळे कसं उलयतास गो तें सगळ्यांक अर्थ दवता सांगचे तें हांव जर्मन भाशेंत उलयलेलें तें म्हाका न्ही ते जर्मन फॅनांक मात्र गोत्तू तुमकां कोणाकय तेका समण अर्थ जाल्यार कमेंट सेक्शनांत घाला ती जर्मनीच्यान वरे आमगेले व्हिडिओ पळयता आसाची म्हण आयकून भारी खुशी जाले अशींची तुमी सपोर्ट करता म्हण हांव मागूंक येता आसा आनी तुमी कशी आसा ती तांचे वेदर आनी कशें आसा कसन माय तुम्ही गुट्ट सांगता आसा ती तेण म्हाका एक जर्मन वर्ड शिकून दिली त्या सांगता काय डिश लिबन कसन की मामा म्हाका ते अर्थ जायनी ते अर्थ दत्तल्यांक अर्थ जाल्यार पुरो आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कोण निमगेला म्हळ्यार श्रीनिवास पै म्हणटले ना तांणी कसं निमगेला म्हळ्यार व्हॉट्स द रिजन यू आर कॉल्ड पातोळी हू गेव यू दिस नेम इज इट रागा पातोळी ऑर मोगा पातोळी श्रीनिवास पै तुमकां आमगेले नमस्कार म्हाका सांदोरची पातोळी खावची म्हळ्यार भारी प्रिती तशें करून सकट म्हाका मोगान पातोळी म्हण आपयत आशिल्ली आनीक कसन म्हळ्यार हळडीके फुडें म्हगेलें नांव पंकजा पांडुरंग प्रभू हळडीके जातरी तारा बालू कामत म्हण दवरलें ते पंकजा तुकून प काणू तारा तुकून त काणू पातोळी म्हण म्हगेल्या बामणान वापस म्हाका नांव दवरलें तशी हांव पातोळी जाली आनीक कसन म्हळ्यार पातोळी म्हळ्यार तिके चड उलयता ती म्हणटा ती हांव तशी ना बा हांव उलोवचे उणें जाल्यार उलयल्यार हांव राबयना तितल्यांची आमकां नेक्स्ट क्वेश्चन कोण निमगेला म्हळ्यार डॉक्टर उज्ज्वला नायक म्हणटले ना तांणी कसं निमगेला म्हळ्यार माय हें व्हिडिओ चॅनल स्टार्ट करच्याक इन्स्पिरेशन कसं डॉक्टर उज्ज्वला नायक तुमकां आमगेले दोग जणां तर्फेन नमस्कार हें आमी व्हिडिओ चॅनल स्टार्ट केलेलें मेन कोरोना टायमार त्या टायमार बरी TV चॅनलांत पुरा कडेन कोरोनाचे विशय येवचे आशिल्ले तितले जण गेली म्हणून ते पळोवन पळोवन केलो जण डिप्रेशना वच्चे सुरू केले तशी देखून ते जनाले डिप्रेशन वच्ची तशें करता म्हण आमचे तिके मनांत आयलें कशी करचे म्हण आलोचन करतना तांचे कसं एक जोक्स रितीर केल्ले ती चिकेपणी जनाक रिलॅक्स जाता
प्राय आशिल्ल्यांक घरकडे बशील तेन्ना बोर जाऊ नये म्हणून आम्ही हे सकट चॅनल पुरा स्टार्ट केलेले. एक कार्टून मुखांतर आम्ही फन मस्त इफेक्टिव्ह रितीन करत तशें देखून आम्ही हे चॅनल स्टार्ट करचेक आमकां प्रेरणा मेळ्ळ्या. आनी एक कसन म्हळ्यार आमी हे कार्टून विडियोज मुखांतर जनाक एक लायक मेसेज पावोवका म्हणचे एक उद्देश आशिल्ले आनी आमी हे एक नमूने हॉबी रितीन स्टार्ट केले. आಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ कोण ನಿಮಗೆಲ್ಲ म्हळ्यार सतीश बाबू म्हणटले ना ताणें कसन निमಗೆಲ್ಲ म्हळ्यार पातोळी माय हाऊ टू मेक गोड्ड पातोळी. सतीश बाबू तुमकां आमगेले पातोळी माय यूट्यूब चॅनलातून नमस्कार. तुम्ही पातोळी करूक कसन कसन सामान घालता ना ताका थोडे गोड चड घालात तेन्ना गोडा पातोळी जाता. तशींची विद्यालता नायक म्हणटले ना तुमकां गुड लक म्हूण सांगून विश केला. विद्यालता नायक माई तुमकां धन्यवाद. आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कोण निमगेला म्हळ्यार नंदिनी साईराम पै म्हणून तांणी सांगचें पातोळी मायले वॉयस भारी लायक आस हास येवची तशी आन्सर दिता. पातोळी माय आजी 13 जेवणां वचनी वे म्हणून. नंदिनी साईराम पै तुमकां धन्यवाद. हांव 13 जेवणां गेल्लेली वचून आयले भारी गंमत जाले. तुमी आयली की. नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन यमराव हांणी निमगेला हू इज द क्रिएटिव्ह ब्रेन बिहायंड पातोळी माय म्हणून. सचिन यमराव तुमकां आमी दोग जनां तर्फेन नमस्कार. हांगा हें कार्टून अंतू तुमकां आमी दोग जाणां देखपडटा आसात न्हय तशींची रियल लायफान पळय आमी दोग जाणां बामूण आनी बायल. क्रिएटिव्ह ब्रेन म्हूण सकट कसन ना हें आमी डे टू डे लायफ अंतू कसं कसन चलता पळया आमगेले लायफ अंतू तेंचे आमी एक इन्स्पिरेशन जावन घेवन आमी एक टॉपीक करचें. सचिन राव हांणी आनी क्वेश्चन निमगेला हू आर द वॉयस एक्टर्स म्हणून. बालू मम्मा म्हणटले कॅरेक्टराक बॅकग्रावंड अंतू वॉयस दिता सुचे रवी म्हणटले. तशींची पातोळी माई म्हणजे कॅरेक्टराक वॉयस दिता सुचे रक्षा म्हणून. आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन गणेश म्हणटले निमगेला तांणी निमगूच कसन म्हळ्यार बालू माम आनी पातोळी माय तुम्ही दोग जन केदनाय एकूच ड्रेस घालून आसतदी हाका कारण कसने म्हणून. गणेश माम तुमकां नमस्कार. आम्ही दोगांय सेम ड्रेस कसले घालचे म्हळ्यार आम्ही एक कॅरेक्टर न्हय तशें करून आमकां ड्रेस पुरो फिक्स जावन आसता. त्या ड्रेस कलर आनी चेंज करता जाल्यार ताका सॉफ्टवेअरांनी इन्स्टॉल करता जाता. आनी आमगेले बॅकग्रावंड आर्टिस्टांक तितलो टायम ना देखून तांणी आमकां सेम ड्रेसारी दवरचे. बॅकग्राउंड आर्टिस्ट नाही मरा ती कॉस्ट्यूम डिझायनर म्हण. हांव अरे ते कॉस्ट्यूम डिझायनर कितली की पंदा सांगला मी गेले टाई काडी माराया म्हण खंय गेले रे हांव टाई घालून घेवन न्हिदोका जेवका खावका पुरा. आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कोण निमगेला म्हळ्यार प्रिया कामत म्हणटाले ना. हांगेले क्वेश्चन कसन म्हळ्यार पातोळी माय तुमगेले ब्युटी सिक्रेट कसन म्हण. प्रिया कामत तुमकां नमस्कार. ब्युटी सिक्रेट म्हण कांय ना कसन म्हळ्यार म्हाका केलाव जन थरो आसा म्हण सांगता ते आनी केलाव जन चंदस म्हणटा ते. तशें करून हांव सांगची कसं म्हळ्यार आमी कोणाक कशी पळयता पळया तशी आमकां दिसतात. ते कशें की म्हणटा ना ब्युटी लायस इन द बियर होल्डर्स म्हणून. बियर होल्डर नाही मरा तिथे ब्युटी लायस इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर म्हणून. म्हळ्यार चंदय म्हणजे आमी पळोवची वैरस. हां हां होय थँक्यू. आमगेल मन चांग आसल्यार आमी पळोवचे जगतूच आमकां चंद दिसता. तुमी केन्नाय खुशीर राबात. माय आमगेल नेक्स्ट क्वेश्चन विनय नायक हांणी निमगेला. तांगेले क्वेश्चन कसं म्हळ्यार पातोळी माय भारी खुशी जाता तूं बालू मामान उलयतना म्हणून. हे क्वेश्चन म्हूण न्ही तांणी तांगेलो अभिप्राय सांगला. विनया नायक माई तुमकां धन्यवाद. तुम्ही सकड केदनाय आमगेले यूट्यूब चॅनल पातोळी मायक अशींची सपोर्ट कराती म्हूण हांव मागूंक येता सर. आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कोणाल म्हळ्यार रत्नाकर शानबाग मम्माले. तांणी सांगचे कसन म्हळ्यार पातोळी माय केदनाय गोड गोडची उलयता हाजी मातशी आसचे विचार कसने म्हणून. रत्नाकर शानबाग माम तुमकां मस्त धन्यवाद.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೋವಿದೆ म्हण सांगता ना मग तशींची आम्ही आमगे जीवनांत मस्त एक कष्ट अनुभवसिलेलं आसा तें पुरो विसरचे खातीर आमी खुशीर आसचे आनी दुसऱ्यांकय आमगेल दुखी कळचे ना जे तांणी आमगेल निमित्त खुशीर आसका म्हणून आमी चांग उत्तर उलोवचे कोणाक हर्ट करचे तसले उत्तर उलोवचे ना. तशींची वी दिवाकर प्रभू आणि रेखा शानबाग हानपुरा तुमका नमस्कार पेटयला. वी दिवाकर प्रभू आणि रेखा शानबाग तुमका नमस्कार. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲತಾ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹನ್ನೆ ಸಂಗ್ಲ ಐ ಲವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪತ್ತೋಳಿ ಮಾಯಿ ಸನ್ ಗುಂಡ ಕಸನೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ गुंडा कसनम्मा आमगेले हे एपिसोडाचे लास्ट क्वेश्चन शैला यसराव हन्ने निमगेला पतोळी माई तुगेले वेट हाईट कितले जस्ट आस्किंग आणि तुगेले एज कितले म्हणून निमगेला. शैला यसराव तुमका नमस्कार. हाईट एक 5 फीट आसा वेट म्हळ्यार एक 60 किलो अशें पुरो आनी एज हांव ऑलरेडी सांगला मो वापासांचे म्हाका लज्ज करता. लज्ज गिज्ज कसं लेगतांत एक सांगून सोडचे हांगा पतोळी माई बसला पळय तिकेक 45 इयर्स एज जाला तिगेले वॉयस दिलेलेक 32 इयर्स एज जाला. अय्यो अशील विषय सांगल्यार कसले मरतास मारा तिथू माम हांगा इंटरव्यू चलतास कॅमेरा ऑन आस लाईव्ह प्रोग्राम चलतास तुम्ही कಡೆ तुमगेला लढाई प्र मागीर करा ते. हां मय आनी मम्मा आमगेले आत्ताचे क्वेश्चन्स पुरो एंड जाले. हांव आमगेले यूट्यूब वीक्षकांक एक रिक्वेस्ट करचें कसन म्हळ्यार तुमकां आनी कसले विंगड क्वेश्चन्स एका चड आसला रे तुमी हे व्हिडिओचे कमेंट सेक्शनांत घाला ती आमी ताजे नेक्स्ट व्हिडिओंत आन्सर दिता ती. येद्दोळवरे तुमी सकड आमगेले व्हिडिओस पुरो लायक कोरगेनो तुमगेले फ्रेंड्साक पुरो शेअर कोरगेनो आनी आमगेले चॅनलाक सबस्क्रायब केलेल्यांक आमी तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता आसा. तुमका आम्ही खंयचे एक टॉपिका वयरी व्हिडिओ करका म्हण दिसले रे तुम्ही ते टॉपिक कमेंट सेक्शनांत घालाची आम्ही त्या टॉपिका वयरी व्हिडिओ करूक ट्राय करताची. तुमगे सपोर्ट अशींची केन्नाय आमगेलो वयर आसो म्हण सांगताची आम्ही हे व्हिडिओ हांगा एंड करता आसाची आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची. धन्यवाद.